एक फावटी बागेवरलो कुटुंबाचे पिंतूर सोडून पडलो स्पर्धा असो आणि स्पर्धेत नावाडीक कलाकारांनी भाग घेतलो तरेक्यांनी तांच्या मतींत असले ते बागेवर कुटुंबाचे पिंतूर सोडले आणि त्या एका दिसा ही सक्कल सोडयल्ले पिंतुराचें एक एक्झिबिशन दवरलें प्रदर्शन आसलें आणि थंयसर असले पिंतुरां बागेवर कुटुंबाचें जेजू मोरी आनी जुजेचे आपुरबायेचे पिंतूर ताचे उपरांत एक सोबी घर तिसऱ्या आनी एक व्हडलें रावलें संगीत मागीर एका घरांत आंगणांत खेळची भुरगीं दादलो आनी स्त्री भायर बसून उलोवचें तें एक पिंतूर अशें बागेवर कुटुंबाची मस्त पिंतूर आसलीं आनी त्या पिंतुरा पैकी निमाणें एक पिंतूर आसलें एक ल्हानशें घर त्या चौकीत भितर एक आल्तार मुखार दादलो आनी स्त्री आपल्या लग्नाचो सोबें दिमी घालून हात वयर करून मागणी करचें पिंतूर हें प्रदर्शन पळोवन मस्त लोक आयिल्लो कित्याक नावाडीक कलाकारांनी हांगासर भाग घेतलो आनी सकयल ती पिंतुरां पळोवन उद्गार सोडटालीं हांव बागेवर कुटुंब जेजू मोरी जुजे कितले सोबीत हे पिंतूर आयलां आनी एक म्हणलो पळय घर कितलें सोबीत आसा आधुनीक नवे शैलीचें घर मागीर एक म्हणलो पळय रावले कितलें सोबीत आसा ताच्या बंतोली कितलो आपुरबायेचो आगोर आसा भारी सोबीत आसा आनी एक म्हणाली प्राय हें पळय कितलें सोबीत आसा भुरगीं आंगणांत खेळटात दादलो आनी स्त्री भायर बसून उलयतात ताचें घर कितलें सोबीत आसा निमाणें दिसर आसलें पिंतूर ल्हानशें घर आनी भितर चौकीत दादलो आनी स्त्री दिमी घालून आसात आपल्या भुरग्यांक सांगतात आनी मागणी करच्या हात वयर उबारून ती आसात त्या पिंतुरा विशयान सुद्दां तूं व्हडले व्हडले उले वा कमेंट्स करूं आनी निमाणें हो स्पर्धो आयोजन केल्ली ती मनशां थंयसर आयलीं तांणी सकयल पिंतुरां पळयलीं तर एका पिंतुरा विशयान उलयलें सांगलें आनी निमाणें तीर्प दिवंक आसलें आनी तीर्प दितना पुरा राखून रावलें नावाडीक कलाकार तांणी सोडयल्लीं पिंतुरां इतलीं आपुरबायेचीं आसलीं कोणाक प्रेस मेळटा कोणाक मेळटा ती बारीक आतुराय आनी हो स्पर्धो आयोजन केलो नालो आनी आतां वेळ घडी आयल्या इनाम दिवची आनीक ह्या बागेवर कुटुंबाच्या पिंतुराक खंयचे श्रेश्ठ मिसळून काडची त्या खातीर एकच इनाम ते श्रेश्ठ पिंतुराक आनी तें जावन आसा थंयसर मौन जालें हर एक राखून रावलो कोण गेली आनी तें मौन पळोवन तो आयोजक दिसपावलो म्हणालो आनी हें इनाम वेता जो आलताडी मुखार दिमगेर पडून आपल्या भुरग्यां सगळे हात उबारून मागणी करता त्या कुटुंबाक हें इनाम वेता थोड्यांनी शेळणे मारलो थोड्यांनी ताळयो पेटल्यो आनी थोडे एकामेकाक पळोवंक लागले कितें न्ही आनी तेन्ना तो आयोजक त्या पिंतुरा विशयान इल्लेशें वर्णन दिवन विवरण दिवन म्हणालो दिसांनी बागेवर कुटुंब सांगल्यार जेजू मोरी जुजे मात्र न्ही बागेवर कुटुंब म्हळ्यार एक आपुरबायेचें घर वा रावलेर न्ही बागेवर कुटुंब म्हळ्यार भुरग्यांनी खेळचें मात्र न्ही बागेवर कुटुंबचेर सदांय सांगता आलतारी मुखार दिमगेर पडून मागणें करता आपल्या भुरग्यांक सांगता घेवन आनी तें बागेवर कुटुंब म्हूण सांगून ताणें विवरण दिलो आनी तेन्ना परतून थंयसर ताळयांचो आवाज क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणींनो सांजुदेवास आयिल्ल्या ह्या पवित्र धर्तेर ह्या वर्सा फेस्तसो संदेश जावन आसा जुदेवास बाबो आमच्या कुटुंबाक जिवीत दिवच्याक एक प्रेरण कित्या खातीर प्रेरण पयल्या सुवातेर आमच्या भोंवडी अशा ह्या संवसारांत जियेल्या थोड्या कुटुंबांक आमी पळोवंक सांत मोनिकाची जिवीत सकलां कळीत आसा तिच्या दादल्या मनशाक बदलवच्या खातीर 18 वर्सां कळमीत नासलें मागणें आनी तें मागणें दुखांनी व्हरून दिमगेर पडून मागणें 18 वर्सांनी तिच्या दादल्याक तिणें बदलिल्लें
आणि ताच्या उपरांत तिसरो पूत आगोस्तीन या आगोस्तिनाक परत कातोलीक धर्माक फाटी हाडच्याक सोडून 21 वर्सां परत मागणें तिची आनी ते मागणें दिव्येर पडोवन दुकान पडोवन मागणें आनी सेटी आगोस्तिनाक तिणें कातोलीक धर्माक फाटी हाडलो मान सांत जालो तें आमी जाणा त्या खातीर सांत मोनिकाक सर्व आवयाची मार्गदर्शक म्हणत आसतना कित्याक खातीर सोडा तूं आमच्या मागण्याचें हांव त्या सामोर भायर येताना तें म्हाका मेळत जाय इगर्जेंत मागणें करून भायर येताना हांवें मागलो उपकार म्हाका लागूंक जाय नाजाल्यार भावार्थांत हांव अस्कल जाता आपल्या पुताच्या कन्नड खातीर 21 वर्सां निरंतर मागणी म्हळ्यार ती देवाचीच खुशी जावन खाजर स्त्रियांक करीत जाल्यार त्या घरांत वा त्या तिच्या दादल्याच्या कन्नड दनपराक तिच्या दादल्याक अंतरवणी कोणें जीवशी मारला म्हळ्यार ताचेर जास्त प्रतिकार आनी आमच्या स्पिरितान वाडोवन आयली आतां इथान आपल्या भुरग्यां खातीर अशें मागलें की देवा ह्या म्हज्या भुरग्यांनी आपल्या बापायक जीवशी मारल्याचेर प्रतिकार काडण्याच्या बदलाक त्या भुरग्यांक तुवें बेगीस आपयल्यार बरें ताची मागणी देवान आयकली तेदी भुरगे मरण पावले सकी रेता 30 वर्सां प्राये ओवेंताक भरती जाली आनी थंयसर तिचे मागण्याची जिवीत कडी जावन प्रेरण सोम्यान तिका विशेष तरेचे कश्ट दिले सोसून तिच्या कपालाचेर खिळो म्हळ्यार भियासून तो घुसोन म्हणटरी गायन ती वळवळली निमाणें गाय खूब जालो हें सगळें आमी कित्याक सांगता की म्हळ्यार एक स्त्री जावन कुटुंबांत तिच्या मागण्याचें बोळ कितलें जावन आसलें आनी ह्या मागण्याच्या बोळान जर तर आपल्या दादल्याक खोटेपण चेतनाक परिवर्तन करून ती सकली जाल्यार कळी जावन मागण्याचें बोळ तें विशेश ह्या मागण्याचें बोळ खंय जावन येता आमकां त्या खातीर आतां जुजय वास आमकां सगळ्यांकी प्रेरणा गोंयांत जल्मलो थंय तो आमच्या दक्षिण करावळीक आयलो हांगासर ह्या पवित्र दोंगराक तो आयलो आनी ताच्या येण्यान हो जागो पवित्र जालो हांगा तो फाटीं गोंयांत गेलो आनी थंय तो श्रीलंकाक गेलो श्रीलंका कसो तो गेलो एका कुलकार भशेन न्हेसून तो गेलो ताच्या लागीं आसलें एक हातेर कोंत आनी ह्या कोंताच्या बोळाक ताणें श्रीलंकांत भावार्थी लोकांक सांगता हाडलें सांगता आयिल्ल्या लोकांक ताणें देवाचें उतर बरोबर केलें eucharisty भेटयलो क्रिस्त प्रसाद दिलो त्या खातीर जुजय वास बापान कोंताच्या बोळान त्या लोकांक सांगता हाडलें कित्याक आपल्या गळ्यांत आसलें कोंत आनी कुरीस त्या लोकांक रानांत लिपोवन रावल्या लोकां बरें पळयलो आनी तांकां समजलें हो एक आमचोच मनीस हो एक क्रिस्तांव हो एक ह्याजार आनी ह्या खातीर सकाळ वळख जाता आसतना ह्या कोंताच्या बोळान ह्या लोकांक सांगता हाडिल्ल्या लोकांक ताणें देवाचें उतर बरोबर केलें आनी eucharisty तांकां दिलो त्या खातीर जुजय वास बाबू कोंताच्या बोळान जर तर अद्भुतां करूंक शकलो जाल्यार कित्या खातीर ताणें ताची सगळी जिणीस मरये मायेच्या हातांत समर्पण दिली आपूण मरयेचो एक गुलाम जावन जियोंक ताणें ताचें पद बरोवन दिलें मात्र न्ही रित्या वा खाली पांयांनी आपणाची मिसांव काम करतलो कित्याक मरयेच्या विशेश मोगान हें काम आपूण करतलो सांगून तो जावन जालो आनी अशें जुजय वास बाब आमकां कोंताच्या बोळान काळजां चिपच्याक आपोवून दिता आमी आमच्या कुटुंबाक वचूंक जाय आमच्या कुटुंबांत आज मागण्याचें बोळ खंयसर वचून पावलां कशें जालां कितें जालां मागण्याच्या वेळार आनी त्या मागणेच्या जाग्यार आज कितें आसा हें सगळें आमी आज इल्लेशें नियाळ करूंक जाय कित्याक ह्या पवित्र थळार सांत जुजय वास बापाक समर्पण ही परब आमी आचरण करता आसतना तरी एका वर्सा एक विशेष खाण घेवन आमी नियाळ करता आसतना जुजय वास बाप जर तर आमच्या कुटुंबाक एक व्हडीक प्रेरण आनी रक्षक जाता जाल्यार म्हज्या कुटुंबाक कित्याक जावंक ना ताच्या कुटुंबाक कित्याक जालां असले सवाल आमी आमकां विचारूंक जाय कित्याक जुजय वास बाप अजापान आपणा लागीं आयिल्ल्याक मागल्ल्याक वा विनंती केल्या मान्य हर एक तेच्या जिविताक तो अद्भुतांक वा अजापान करून तूं आसा आनी ह्या खातीर बरे ठारान अशें सांगिल्लें आसा देवान जुजयच्या आनी मरयेच्या हातांत एक बाळ दिलो
आनी मोरयेक आनी जुजेक एक जबाबदारी दिली. जबाबदारी दुसरी, ह्या बाळाक जेजू जावन रुपीत करची, जेजू जावन वाडावळीक पुरक जावन ताका तबीत करची. त्या खातीर मोरये आनी जुजे समजली वो देवान आमकां दिल्लो बाळ, ह्या बाळाक आतां आमी जेजू जावन रुपांतर करीत जाय. त्या खातीर जेजू सुकूल्ल्या वेळार देवाळाक धांवली ती आनी थंयसर मोरयेन धैर्यान विचारलें अशें कित्याक केलें पुता तुवें आमकां म्हणून. आनी उपरांत पवित्र पुस्तक सांगता भुरगो जेजू तांचे सांगता नजरेताक फाटी आयलो, तांकां काल जावन जियेलो समज आनी ह्या बराबर तो जाणवायत वाडोवंक आयलो. त्या खातीर मोरयेन आनी जुजेन ह्या बाळाक जेजू जावन तरबेत करच्याक, जेजू जावन ताका रुपीत करच्याक देवान तांकां दिली ती जबाबदारी 100% पाळली. आनी अशें त्या बाळाक जेजू जावन तांणी रुपांतर केलो वयत आनी तो जेजू आमचो सुरवंदार जिवित. मोगाच्या भाव भयणीनो, खाजर जिवितांत भुरग्याचें धेण्य वयत आसतना त्या जोड्याक व्हरतो सोदतोच. कित्याक देवान आमकां आशिर्वाद दिलो आनी देवान आमकां एक बाळ भुरग्याक फावो केलो. देव सांगत आसता हें बाळ तुका दिता आसतना आनी एक जबाबदारी दिता त्या जोड्याक. आनी ती जबाबदारी कितें म्हळ्यार अळे हें बाळ तें म्हजें. ह्या बाळाक जेजू जावन तरबेत करचें, रुपीत करचें, ताका मुखार हाडचें, ती व्हडली जबाबदारी हांव तुका दिता म्हणटा. आनी एका बाळा फाटल्यान त्या बाळाच्या आवय बापाय लागीं तो सुसोनी. मोगाच्या भाव भयणीनो, तर म्हज्या घरा आशिल्ली ती म्हजी भुरगीं, ती भुरगीं जेजू जावन जियोवच्याक, जेजू जावन परिवर्तन जावच्याक आवय बापायचे सवाल तांकां स्विकारीत जाली. म्हजें मागणें, म्हजें जिवीत ताका पुरक जालां न्ही म्हूण. जर तर एक बापूय जावं हांव म्हणटा म्हज्या ताब्यान देवान दिली ही भुरगीं, जेजू जावन तांकां हांवें रुपांतर करीत जाय. त्या खातीर सांजेर सदांच म्हज्या भुरग्यां सांगता कुटमार दिव्येक पळोवन हांव मागणें करता आनी म्हज्या पुताक, म्हज्या भुरग्याक हांकां सगळ्यांकी जेजू भशेन हांव रुपांतर करता म्हूण एकदां बापूय सांगता. हांगासर अशें आमी आवयो सांगता देवान म्हाका दिली भुरगीं देवाची हातांतली मोगाची काणी जावन हांवें स्विकार केल्या. ह्या भुरग्यांक जेजू जावन हांवें वाडावळींत पुरक जावन जियोंक आसा. आनी ह्या खातीर ह्या भुरग्यां सांगता संजेर हांव मागण्यांक सांगता मेळटा. ह्या भुरग्यां सांगता हांव मागणें करता, भावार्थान तांकां उत्तेजीत प्रेरीत करता आनी तेन्ना आवय बापूय आमी बागी जावन आसा. कित्याक पवित्र स्नाना वेळार आमी दिल्ली ती पासोवणी ती आमी पाळटा. कित्याक ह्या भुरग्याच्या भावार्थाच्या वाडावळींत आमी हर एका दिसा हर दिनांत घेवन वाव करीत जाय आनी तांकां ल्हान व्हड करूंक जाय. आनी ह्या खातीर जुजे वाचपाक आज आमकां सगळ्यांक सांगता इतलेंच, पोंदाच्या बोळान जर तर हांवें श्रीलंकांत वा हांगासर ह्या जागी जिवीत जियेत आसतना हांवें वर्तें विसाव केलें. कित्याक मोरी माय सदांच म्हजे सांगता आसली. मोरये मायेन म्हाका वाट दाखयली, मोरये मायेन म्हाका सांबाळिल्लें आनी राखलें. त्या खातीर तुमच्या कुटुंबांत केन्ना मोरये मायेक प्रमुख स्थान आसा आनी तेन्ना जेजूकी थंयसर स्थान आसा. कित्याक थंयसर मोरये आसा, थंयसर जेजू आसा आनी एका उतरान खंयसर जेजू आसा थंयसर मोरये आसा. तर आमची हर एकल्याची कुटुंबां देवाच्या उतराचेर भावार्थाचेर थीर जावनी. आमचे हर एकल्याची कुटुंबां मोगाचेर बांदून आयली जावनी. आमची सगळ्यांची कुटुंबां माया मोगाच्या स्पिरितान सेवेच्या मनोभावान बरोबर दिसली जावनी. आनी ह्या खातीर सांजुचे वाचपाक आमकां सगळ्यांक आशिर्वादीत करूं दी आनी आमचे खातीर देवा लागीं प्रत्येक तरान तो विनंती करूं. मान करच्या एका कुटुंबासपरितान आमी सांगता मेळ्ळ्या जायत्यो गरजो घेवन हांगासर आयल्या. आमचे सर्वांच्यो गरजो ह्या प्रार्थना रुपी सर्वीस करून देवा मुखार आमी दवरल्या. गरज असली कृपा दी म्हूण मागता. जबाब बाबा आमचे मागणे आय. आमच्या राष्ट्राचे आडळते चलयतल्या मुखेल्यानी तांच्या हातीन आशिल्ल्या समेस्त कुटुंबांक मोगान सांबाळीशे आनी तांच्या गरजाक स्पंदन करीशे तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. आमच्या कुटुंबान आशिल्ल्या समेस्त पिडेस्तांक तुका समर्पिता. तांचे केस सोसून पडली
तांची सेवा करतल्याक तुजो आदर लावय अशें तांणी सर्वांनी वावरतात धीर रावाशें तुजी कृपा दी म्हूण मागता आमच्या समेस्त भुरग्यांनी आनी युवजनांनी देवमिरांतेन वाडोवन तुजी कृपा दी तांणी समेस्तांनी तुज्या उपरा प्रकार जियोंक आनी तुका साक्ष दिवंक सदांच प्रयत्न करीशें तुज्या बेसावांनी भर म्हूण मागता मोगडा बाबा क्रिस्ती वावरतात जाणारलेल्या आमच्या सर कुटुंबाक तशेंच कातोलीक वावरताची सदा कुटुंबाक शिकोवंक आनी सच्च्या सर्व आवय बापायक आनी वडिलांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांचो वावर चडय म्हूण मागता लग्न सक्रमेंत एकवटल्या सर सोड्यांक तांच्या बेसाक येवची पंथवाना दैराक फूट करून बरी क्रिस्ती कुटुंबांच्याक आदर दी म्हूण मागता सांजुजे वसच्या पुणशेताच्या महापर्वेक आयिल्ल्या सर यात्रिकांनी कुटुंबा जिविताचे म्हत्व समजून बवार्थी कुटुंबा बांदून हाडूशेंकर तशेंच ह्या वार्षिक महापर्वेक आदर दिल्ल्या सर्वांक तांच्या वावराक आनी उदारपणान तुजी बेसावां दी म्हूण मागता एवकारिस्ताच्या ह्या मेजा बोवारी जमलेल्या आम्हा सर्वांनी तशेंच आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या वडिलांनी आनी सहसंध्यांनी दिसपट्टे तुजे कुशे प्रमाणे जियोंक मागण्याचे आनी देवगिरांचे पुताक वागूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता मागता म्हूण बसयला तांचो उल्हास कर लग्न पिडेस्तां खातीर देव तरान मागून विनंती केल्या तांचो उल्हास कर आमच्या कुटुंबा खातीर मागी आमच्या बावलेच्या मालिकार पिडीत आमकां सर्व सोन्याक राखचे खातीर मागी भाऊ भयणीनो आमचे बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानत असले जावं म्हूण मागात सृष्टीच्या रचणारान सर्व मनशांच्या थारोकान आपल्या प्रजेने सांजू देवाजान गदगदीत मोगान मेळयले मागण्या आनी खातेपणाचे साधन जिवीत तुका भोवमान बोले हे सुसेपण आमच्या काळजांत वाडे आनी नितळ निर्मळ काळजांत ह्या पवित्र जेवणात वांटो घेवंक आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांव
सर्व काळे आणि सर्वते जेजू ख्रिस्त आमच्या सुन्यावर उभी आम्ही तुका दिन वाचून फावो ओ काही दोन्ही तिसवानी आमच्या पायरी असो संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्याने तुझ्या सेवका तुझे वजार पसो आम्ही तुका दिन वाचता बावटच्या आणि मागण्याच्या उजवाडात तुझ्या पुत्र जेजू ख्रिस्त सुसंगात सोडून कांतेपणाच्या आणि दोबरेकाच्या स्पिरितांची येऊन तुझ्या तका पौसरेसो रक्षण जाऊन पावो हेरोई हे ताचे देखी बरे पसळीत जीवित आमची काळजां ख्रिस्ताच्या मुखान चढयता आणि त्याच्या मागण्याच्या गरमान मुखान सर्वीचो आधार दिता देखून वरून सुसल्या आनंदान सर्वीच्या स्वरूपता मुक्ता संगती आणि सगळ्या तुझ्या रसना बराबर वडा उल्हासान तुझी स्तुती गायता जाऊदी आमकां आमच्या सगळ्यांक जेजू क्रिस्ताची ओळख आनी रगत स्मरण सुस्याच्या दिसा ताणे आपल्या पवित्रतांनी उबो घेतलो आमी तुका आपल्या सर्व पदवेदारांक देवा बापा दोळे बरं दिन वाचलो तो आपल्या सिसांक दिलो तुम्ही समेस्त केल्या आणि खाया ही मोची तुमचे पासून समोर पुढची जेवण जाताच ताने आपल्या पवित्रतांनी खास घेतली आणि तुका आपल्या सर्व पदवेदारांक देवा बापा दोळे उबारून दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि समेस्त देयात आणि अंतय पियेया रक्ताची खास नव्याने ससली खराचे रगत हक्काचे मुसाने मेळच्या तुमचे पासून आणि समेस मनशापासून ते वरून ते म्हज्या उदासा करा बावट सगोज प्रगट होया आणि वंचित सोंग आणि सर्वांची खास तुका समर्पिता
तुझे मुखारी मुखारी तुझी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन बसता आनी जी तुजी गोड आनी रगत सेवलेल्या आमकां सुनिसता पवित्र आत्म्या कार्य कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. Serdespora, akhir betul menjadi stadion yang jemput sebesu ulas ani Francis samjabat berbapa, Peter Paul amca boli bapa, ani setiap jadi berabar di kapriti mongan wadai. Pada jiwa penasa berbosa kalian tiap jawab ini jika puteri tanpa ane berjaya dengan terlihat semesta yang berzelit kamar pulau kau त्या पवित्र काळार सांजचेवार बापाची मजत सोदून बरेपणाशून बरी भलायकी मागून कुटुंबांत समाधान संतोष जणून आशा राहिल्या सर्व तुझ्या भक्तिकांची दया करून आमी मागता. अवकाळी देवाचे माये सनदी सांजचे तिचा प्रती भगवंत सुसेवाज आणि सर्व काळी कामावल्या त्या सगळ्या भक्तांबरोबर ससनच्या सुखांत आमकां वांटली त्यांच्या सगळ्या तुझी महिमा गाव करता फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुत्रान त्यास जेजू अवे त्यास जेजू संगता त्यास जेजू धवी पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व वेदा बापा सर्वदाई वैभव तुला ससनाच्या ससना. आमच्या कुटुंबात किती उणे कोण आसा ते सगळे जेजू आमकां भक्ती करून देवून सांगून ताचे सुत्रांनी बाबा करून आमचे बाबा सगळीच्या तुझे नाम पवित्र तुझे राज जावंक तुझी सदा सदा तुझी संसारांचा आमचो दिसपट्टो राज जावंक आनी आमी आमचे सुनेला मुशिला तशांची बाका मुगोस आनी आमकां काडणे पडोवन दिनाका पुरायणांतले आमकां सगळे सुपरान सर्व वायटांतली अवघडांतली अनवरांतली आमकां निवड दया करून या जिवितांत समस्काय सुंदर सगळींचे वागले आनी आमच्या स्वतंत्र जेजू क्रिस्ताचे आमी गर्भशान खातीर आमकां तुजे उदारा पुरती सर्व पातकांतली सुखय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांमुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या प्रार्थनाचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या आनी कसर जमल्या ह्या भावा भयणीच्या वावरताचेर तुजें दिश्ट कर आनी तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी रातभर सदैताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. पळयल्या हो जावन सार जेजू क्रिस्त कुटुंबांत जियेलो आनी कुटुंबाचे जिबेक पवित्र भाग्यवान केल्लो ही देवाची शेळी. ह्या शेळीच्या जोगळाक आपोळ लाभली आमी सगळींच सुभागी. Bapak Noni, bagi no, kata pemimpin Kristi.